मुळगावचो नव्याचो वर्सुकी उत्सव मोठ्या उमेदीन जालो। पिकिल्ल्या बाद घरा व्हरचे पयलीं देवाक दिवपाची परंपरा। कांय कडेन भाद्रपद पंचमीक नवे करतात। मुळगाव दसऱ्याचे फाटभुंयेर नवे। आता कोण शेत करिना, पण ते शेत करतात ते नवे केले म्हणजे ते मूर्त जालो। तर वांयगण सुद्धा करताना आम्ही पयलीं मूर्त करताले आणि ते नंतर ते कापून हाडून हे करप आणि देवीक उखवास नैवेद्य दाखोवपाचो अशी प्रथा आसली, परंपरा। गाठ परब रावत मेज तुळशी अशें करून ते नवे करपाक मूर्त करतात। मागीर ते जे पेरतात तेका मूर्त जालो अशी जाणट्याची परंपरा आसा। ते आयज आमी नवे केल्लें आसा। ते नवे कातरून भटची मार्फत पुजा करून ते कातरून देवीच्या देवळान ठेवप आनी ते वाटे घालप। वाटे घालून तेंची पुजा करप पुन्हा ती पुजा गाठ करता आनी ते मागीर तेचें ती पुजा जाल्या नंतर सांगणें करप आमची प्रथा आसा। ते सांगणें जालें काय आपापले वाट्या प्रमाणे उखलप। देवीक पयलीं करता, देवांक सगळ्यांक नैवेद्य दिता आणि त्याच्यानंतर ते जे धार्मिक विधी झाल्यानंतर ते आम्ही प्रत्येक पूजा पाठ केली। प्रत्येक मानकऱ्यांक आपापल्या मानाप्रमाणे ते आणि वाटणीप्रमाणे ते घेऊन येतात आणि ते सगळ्यांक आपल्या आपल्या पिलगेक ते पावयतात आणि त्याच्यानंतर मग आम्ही जे आमचे भात हे आसा ते आम्ही खावपाक सुरू करता आम्ही। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।